तारूच आता हे जे हांगा गाडयो आहा पळय ते 2 खांब म्हणटा पळय थंयसरूच हे खुबशे मेजर एक्सिडेंट जातात. तुमकां खबर आहा की हो फ्लायओव्हर एक्चुअली पयलीं आसलो पूण तो काही कारणास्तव म्हाका दिसता तो कॅन्सल करून असो दवरला आनी आतां अशें जालां की पेडणे मतदारसंघात तशें मांद्रे मतदारसंघातले लोक ह्या रस्त्यावर वतात तशे टुरिस्ट लोक भरपूरशे ह्या रस्त्यार वतात आनी खुबशे एक्सिडेंट जातात. ताका लागून लोकांची मागणी आहा की हो बेगींतल्या बेगीन हो हे जावं फ्लायओव्हर जावपाचो. पण फाटल्या एक 4-1 म्हयन्या पयलीं आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी ह्या फ्लायओव्हराचें हेचेर निरीक्षण केलें येवन हांगा पळयलें आनी तेंच्यांनी म्हटलें की वर्सभरात आपूण हे प्रोसेस चालू करता. म्हाका तेंच्या बद्दल खूब अत्यंत हे आहा हांव तेंच्या बद्दल आनी ते हेचेर काम करतले अशेंय म्हाका दिसता. लोकांची हे घेवन मागणी घेवन तेंच्यांनी हे काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. तशेंच आमचे आमदार आनी पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारांनी हेतून लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेवन ह्या फ्लायओव्हराचेर बेगींतल्या बेगीन कारवाई करून हो प्रोसेस बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाची अशी मी मागतां. आनी आमची पंचायतीन सद्याक एक ठराव घेतला की हे फ्लायओव्हर जावच्या पयलीं सिग्नल तरी जावचे जाल्यार आमी सरकार कडेन सद्या मागणी करतली. बरोबर आसा. हांगा एक्सिडंट हे दिसान दीस वाडत आसा आनी खरें म्हणजे हांगा ते एटलिस्ट आतां फ्लायओव्हर जायना तो पर्यंत सिग्नलाची तरी अत्यंत गरज आसा. नाजाल्यार 1-2 पुलीस तरी हांगा इमर्जन्सी दवरपाक जाय सरकारान. आनी आमची सरकारान इतली मागणी आसा की हे जो फ्लायओव्हर हांगासर जो कॅन्सल जाल्लो तो अत्यंत हांगा फ्लायओव्हरची खूब गरज आसा. तो आतां फुडें ह्या फुडें सरकारान आमच्या तो प्रोसेस करून एक बेगींतल्या बेगीन करपाचो अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा.